Sujoniya. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगड्या बाप्पा तुका आयच्या दिसापासत आमी केरी तारकां दिता हे वेळार तुवें आमचे एकल्याची नांवां घेवन बाप्पा तुज्या उतराशीं तुवें आमकां हाडल्यात बाप्पा आमच्यान सगळें करूंक जाता जेन्ना तूं आमकां सगळें तुजें बोड घोटाय शक्ती आदार दिताय तेन्ना बाप्पा कित्याक तुवें म्हटलाय तुमच्यान म्हजे वेरीत कांयच करूंक जायना ओय दुनिया खरेंच जायना तूं जाय सगळे वेळार आनी तुवेंच आमकां तुजेशी हाडल्या तुजी ओळख दिवन तुज्या उतराची तुज्या मोगाची आनी तुज्या आत्म्याची बाप्पा खरेंच दुनिया वेळार तूं कितें उलयतलोय ताची खोल आमकां जाणवाय दीत बाप्पा तुज्या पुताच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलोय बाप्पा ह्या वेळार आमकां ती जाणवाय मेळूंक आमचें काळीज मोन फकत त्या उतराचेर आसूंक आमकां काळजीदारपण दी बलिश्ट आमकां कर जेसू कित्याक तुवें म्हटलाय धीर आनी बलिश्ट आनी तीर गोट रावंक हांवें तुमकां सांगूंक ना ओय जेजू हें बोड आमकां दी हें घोटाय आमकां दी तुजी शक्ती आमकां दी जेजू ह्या वेळार हें तुजें उतर घेवंक आमच्या आत्म्यांत आमच्या मोनाची नवसरणी करूंक आनी जेजू आमकां ओदीक तुज्या उतराची बूक आनी तान आमच्या आत्म्यांत वाडय म्हूण मागता हांव जेजू हें मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवेन आमेन आमेन आमेन. Yesu sarga. कोणाक गोवायची आहाय कितें शेअर करूंक जाय स्टाईल येयलो हा बॅग भरून घेवन येसू sarga. प्रेज गॉड. स्टायलिजा ओके कोणाक कितें नावता ब्रदर कोरया ना स्टार्ट शेअरिंग म्हाका दिसता टेस्टिमनी आमी दीत जाल्यार बरी कित्याक आमी शिकोवणूच दीत जाल्यार आनी कोण टेस्टिमनी दिना म्हणजे हाचो अर्थ कितें कितें आमी नवें शिकोंक ना सारकें आमी टेस्टिमनी दिवपाक गरजेची की ना कितें तरी आमच्या जिवितान घडलां ह्या सुमारान कितें तरी जालां घडलां की ना जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी कसली गोवायकी आयकता कितें तरी आमी देवाचें आयकता आमकां तें पाळूंक गरजेचें कित्याक आमी पाळटना आमची परिक्षा येतली परिक्षा कोणाक येता आयकतात ती आनी तें उतर पाळटात ती तांकांच परिक्षा येता वय की ना म्हणटच आमी परिक्षान पास जाता फेल जाता आमचें आजुनूय गैर चलता जिखपाक सदांच आमच्यान जिखूंक जायना कित्याक थोड्या वस्तूंक वेळ लागता पूण आमी भावार्था ना म्हणून आतां आमकां आमी धीर धरून आमी सोडिनासतना उतर आमी तशी रावत जाल्यार आमकां सदांच जैत फावो जातलें कित्याक त्यो आपल्या उतराक विस्वाशी गॉड इज फेथफुल सारकें येस ब्रदर म्हणटच ह्या सुमारान आमी खरेपणी विश्वासी रावल्या काय देवाच्या उतराक कितलीं जाणां आमी देवाच्या उतराक विश्वासी रावल्या कितलीं जाणां आमचो वेळ मागण्यांनी आमी आमचो वेळ जो आमी साधता मागण्यांनी त्या मागण्याच्या वेळाक आमी विश्वासी रावल्या आमची देवाचें उतर शिकपाक देवाचें उतर आयकोपाक फकत बुधवार दीस न्हय पूण जें उतर आमी
सदांकाल आयकोता ताचेर नियाळ कोत्ता तें उतर आमी शिकोन आनी तें उतर आमी पाळून आमी म्हणटा ते भाशेन विश्वासी रावल्या काय हाचेर आमी आयज नियाळ करुया. Praise God. Thank you, तुमकां Jesus. कितें दिसता? आमी रावल्या विश्वासी? बरें, हांव तुका एक गोष्ट सांगता म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक गोष्ट विचारता. समजा आमी जेन्ना आमी नोई येयल्लीं देवाचें उतर आयकोपाक, ओके, फर्स्ट टायम हम्म. आमी उतर आयकोलें, आमकां उतराची समजणी मेळ्ळी, आमकां एक नवें जिवीत मेळ्ळें, म्हणटात आमी कितें म्हणटा ताका, आमी एक नवी रोचना जाली, बॉर्न अगेन एक्सपिरियन्स जालें. तेज्या उपरांत आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो. सारकें? हम्म. पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हणजे आमचे भितरलें आमचो आत्मो जेजू सारको जालो, देवान आमकां पवित्र आत्मो दिलो. कित्याक पवित्र आत्मो दिलो आमकां? कित्याक? तुमकां कित्याक दिसता देव आमकां पवित्र आत्मो कित्याक दिता? तो आमचो आदारी, सांगाती, तो आमकां शिकयता. वय म्हणटच पवित्र आत्मो कितें कोत्ता आमकां? पवित्र आत्म्याचें कितें काम जावन आसा? तो आमकां उगडास आमकां करून हाडटा. आं? उगडास करून हाडटा आमकां आपलें उतर. उगडास करून हाडटा देवाचें उतर, वय, पूण देवाचें उतर उगडास करून हाडटा फकत जें उतर आमी भितर घातलां. हय. पळय, पवित्र आत्मो आमच्या मनाक उतर हाडिना जें आमचे भितर ना तें. हय. म्हणटच आमचे भितर जें उतर आमी घालता, तर आमचे भितर तें उतर आमी कशें घालता? कॉन्फेस करून, नियाळ करून, शिकोन. फकत कन्फेस करून, नियाळ शिकोन. करून. जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकोता, म्हाका त्या उतराची सोजमणी मेळपाक गरजेची. हय. तें उतर जें आयकोता भायल्यांतल्यान, हांव तें सोजमणी घेवन आयकोना, त्या उतराची म्हाका सोजमणी मेळना, तें म्हजे भितर येवचें ना. हांव फकत तें उतर म्हज्या ह्या भायल्या कानांतल्यान आयकतलों, पूण तें उतर म्हजे भितर वचचें ना. बरें, हांव एक स्क्रिप्चर घालतां. स्तोत्रां 119 वोळ 130. Psalms 119 verse 130. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलो सो देव. आमी घालूंक शकता, तें स्तोत्रां घालूंक शकता, आमी स्क्रिनाचेर घालूंक शकता. ओल्ड टेस्टमेंट ना ब्रदर, राव, बट हांगा दिता. वाचूंक आमच्यान घालूंक जायना न्ही? ना वाचता तुजें बरें बरें, आमच्यान वाचूंक जाता आनी चॅटाचेर घालूंक जाता, घालूंक जाता जाल्यार. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जेजू कारगां. जेजू जेजू कारगां. कारगां. देवाचें उतर म्हणटा कितें? कितें म्हणटा? उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता. उगडापें जावन ताजें तुजें उतर उतर आमचेर उजवाड उजवाड घालता. घालता. म्हणजे कितें? उगडापें म्हणजे कितें? उगडापें जावन तुजें उतर म्हजेर उजवाड घालता. इंग्लिशीन सांगता. The entrance of his word brings light. देवाचें उतर जेन्ना आमचे भितर येता, आतां पळयात, समजा आमचें घर बंद आहा, रातचें आमचें घर बंद आसता, वय की ना? हय. आनी समजा आमकां सुमार कोण 9-10 वरांचेर आमी आमच्या रुमान आहा. आमच्या रुमान आमी आहात, आमी आमचें काम कोत्ता आनी दाराचेर कोण बेल मारता. आनी आतां वेळ पावलो आमचो न्हिदपाचो, आमी सगळ्यो लायटी बंद केल्या. आतां कोणें बेल मारली आनी जेन्ना आमी तें दार उक्तें करूंक वता, आमच्या सालान लायट आसता की ना? हय. कित्याक आमी लायट घाली जाल्यार तेन्ना आमच्यान दार उक्तें करूंक जाता.
आता जेन्ना तो भायलो मनीस जो काळोखान येयला भितर तो खंय येता तो आता उजवाडान येता उजवाडांत येता. सारकें हय. म्हणटच ताका उजवाडान येवचें पडटा आता हांव तुमकां हें जें सांगलां तें आतां दुसरे भाशेन सांगता समजा हांव आतां एके कुडीन भितर सरता आनी कुडीन एकदम काळोख आहा जेन्ना हांव ते कुडीन येता ते कुडीन उजवाड येता समजलें तुमी ते काळोखांतले कुडीन उजवाड कित्याक येता कित्याक जो जेजू म्हजे भितर आहा त्या जेजूच्या उजवाडा वरवीं ते कुडीन आतां उजवाड उजवाड येता. येता आता ऐकात म्हज्या भयणीनो ऐकात जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता त्या उतराची म्हाका सजमणी मेळटा हांव फकत तें उतर आयकना तें उतर हांव सजमतां आनी तें उतर म्हजे भितर येता जें उतर म्हाका सजमणी घेवन भितर म्हजे भितर सोदता तें उतर म्हज्या भितर म्हजे कुडीन म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या ओतम्यान म्हज्या चिंतनांनी जो काळूख आहा तें उतर आतां वेता आनी सगलो तो काळूख काडून देवाचो उजवाड हाडटा हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हें देवाचें उतर म्हणटा तुजें उजवाड मातशें अशें पोत्तून वाच उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता उगडापें जावन म्हाका दिसता हें ट्रान्सलेशन सारकें जावंक ना म्हाका दिसता हें ट्रान्सलेशन मातशें बदलना उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता एक्चुअली तुजें उतर जेन्ना म्हजे भितर येता तेन्ना काळूख भायर सोदता आनी उजवाड येता हय. सारकें कित्याक Yes, हें brother. ट्रान्सलेशन आमी पळयत जाल्यार हातून ज्या कोणें ट्रान्सलेट केला पळय केन्ना केन्ना आमचे भाशेन ट्रान्सलेट करता तेन्ना आमकां बरी सजमणी मेळटा म्हणटा आमी अरे आमचे भाशेन काय बरें ट्रान्सलेट केलां पूण हें उतर जें हांव ह्या वेळार तुमकां सांगता हें उतर हाचो अर्थ हाचें मिनींग बदलना ट्रान्सलेशनान समजल्यात तुमी हांव कितें म्हणूंक सोदतालें उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता ना हाचो अर्थ बदलला इंग्लिशीन सांगता द एंट्रन्स ऑफ हिज वर्ड ब्रिंग्स लायट हाचें ट्रान्सलेशन सारकें तशेंच पण म्हाका करेक्ट कर हांव सामकें सांगिना जाल्यार उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता एक्चुअली द एंट्रन्स ऑफ युअर वर्ड ब्रिंग्स लायट म्हणटच हांगा ह्या ट्रान्सलेशन देवाचें उतर खंय बरयलां बरोवंक ना न्ही म्हणटच उजवाड घालपाक हो उजवाड आमचे भितर येवपाक कितें येवंक जाय उतर उतर येवंक जाय. उतर पळय म्हज्या भयणीनो देवाचें उतर जेन्ना आमच्या भितर येता तेन्नाच की देवाचो उजवाड येता जो आमकां उजवाड आतां काळोखान बसोंक ना आमच्या फुड्यान एक बल्ब आहा लायट आहा दिसाक आमी वचत जाल्यार सूर्य आहा ताजो उजवाड येता पूण हांव तो उजवाड म्हणिना ह्या बल्बाचो उजवाड म्हणिना सुर्याचो उजवाड म्हणिना चंद्रिमाचो उजवाड म्हणिना हांव कसलो दुसरो उजवाड म्हणिना हांव फकत देवाच्या उतराचो उजवाड म्हणटा म्हणटच जेन्ना देवाचें उतर म्हजे भितर येता तें भितर कशें येता तें उतर म्हाका सजमणी घेवन सजमणी ना जाल्यार ते म्हजे भितर उजवाड येवचो ना हांव काळोखान आसतलो हांव कितलें उतर आयको कितले रितीराक वचो कितले प्रिचराक आयकूं तें उतर हांव आयकना जाल्यार सजमणी घेवन म्हाका म्हजे भितर काळोख आसतलो आयकतात म्हज्या भयणीनो
जो Yes, काडून brother. बसपाक आनी देवाचो उजवाड येवपाक ताचें उतर म्हजे भितर सजमणी घेवन येवपाक जाय. तेजे उपरांत कितें म्हणटा, आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजून समजूनी मेळटा. मेळटा. हालेलुया. Hallelujah. पळय इंग्लिशीन कितें सांगलां, द एंट्रन्स ऑफ हिज वर्ड. म्हाका दिसता आमचे बाय मारियान घातलां तें. द एंट्रन्स ऑफ युअर वर्ड गिव्स लायट, इट गिव्स अंडरस्टँडिंग टू द सिंपल. साध्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. इट गिव्स अंडरस्टँडिंग टू द सिंपल. साध्या काळजाच्या मनशाक, साध्या काळजाच्या मनशाक मनशाक कितें समजणी मेळटा? मेळटा. कितें मेळटा? समजणी. समजणी. मेळटा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, म्हाका समजणी जाय जाल्यार कसली समजणी? उतराची. ना, उलयल्या त्या उतराची न्ही. उतराची. उतराची न्हू. उतराची सजमणी म्हाका मेळत जाल्यार म्हजे भितर उजवाड येता. उजवाड. सारकें? आनी Yes. जेन्ना उजवाड येता तेन्ना जेन्ना कोण मनीस साद्या काळजाचो आसता, सिंपल आसता, व्हेरी सिंपल, म्हणजे सादे मनीस, व्हेरी नाईव. इंग्लिशीन ताका म्हणटा व्हेरी नाईव. तुमी आयकलां इंग्लिशीन नाईव? हांव नको ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटा, फॉर अ पर्सन इज व्हेरी नाईव, ताका कोणूय अरे उसको उल्लू बनाया, तुम उसको उल्लू बनाया. ज्या मनशाक कोण आमी ताका उल्लू करूंक शकता वा ताका आमी फसोवंक शकता, त्या मनशाक जेन्ना ताचे भितर सजमणी येता, तें उतर सजमणी घेवन भितर सरता, देवाचो उजवाड येता, जो साद्या काळजाचो मनीस आसता तो आतां हुशार जाता. ही गेट्स फिल्ड विथ विजडम. हालेलुया. Hallelujah. जाणे म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. समजा आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, आमी जेजूक वळखता, आमी जेजूक सोत मानता, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. संवसाराचो लोक जो शिकला, जो जो चोर आहात, जे लोकांक फसोवंक शकतात, जो कोण मॅन्युप्युलेट करता, मॅन्युप्युलेटर्स, डिसिवर्स, हे लोक आमकां येवन आमकां फसोवंक शकतात? हांव विचारता तुमकां प्रश्न. कोणूय आमकां फसोवंक शकता? Can anybody deceive the child of God? No. If we have the bit of discernment, no, जायना. तू last time होता Discernment जाय. That's a good word. Very good, by Flavi. We need discernment. म्हणजे डिसर्नमेंट केन्ना येता? डिसर्नमेंट येता, प्रोसिजर सांगता. जे उतर हांव आयकता पळय, आमी बुधवाराच्या बुधवारा आमी आयकोंक येता जाल्यार उतर हो समजा आमी सदांकाळ आमी देवाचें उतर वाचता, नियाळ कोत्ता, मागणे कोत्ता. आमी फकत धर्म करिना. म्हाका जाय समजणी. म्हाका जाय देवाच्या उतराचो उजवाड म्हजे भितर फांकूंक, म्हजे भितर येवंक. म्हणटच जितलो हांव देवाचें उतर आयकता, आतां पळयात, हांव कितें सांगत जाल्यार कोण तुमी खंयच्या रितीराक वचत जाल्यार खूब लोक लजता. ब्रादरान कितें म्हणलें रे? अरे ते भयणीन कितें म्हणलें रे? मातशें बरयताय म्हाका, कितें मातशें बरय, मागीर सांग म्हाका. नाका, तूं हात वयर कर, तूं सांग ब्रदर तुवें कितें म्हणलें, मातशें सजमणी बद्दल म्हाका सजमणी मेळोंक ना. कित्याक तुका जाय समजणी. यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टँडिंग. जाणे म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमी बायबल क्लासीक येता, असल्या रितीराक येता वा खंयसरूय वेता, आमी कितें सजमता की आयल्या म्हणून देव आमकां आशिर्वादान भरतलो. कितें तरी तो प्रिचर मागणे करतलो वा फादर नांव काडटलो. ह्या वेळार कोण आहा? जोनिना हांगा. जोनिना, देव तुका पेकोवणी दिता. जोनिना नांव आयकलें, म्हाका पेकोवणी दिता. आतां जोनिना आतां वाऱ्यान उडटा. म्हाका कोणें नांव काडलीं, कोणें म्हाजें नांव सांगलें, म्हाका तें नाका. म्हाका जाय जें उतर थंयसर शिकयलां, जें उतर स्क्रिप्चरची सजमणी दिल्या, ती सजमणी म्हाका मेळोंक. कित्याक जेन्ना म्हाका सजमणी मेळटा, तें म्हजे भितर येता,
मुजे भितर सगळो जो काळू बिचे भितर हा तो पयस वेता आणि आता हांव जो एका साध्या काळजाचो मनीस आसा आता हांव कितें जाता म्हाका कितें जाता समजणी मेळटा साध्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा म्हणजे समजणी कितें मेळटा पळय इन ट्रान्सलेशन सारखें जावना म्हणून हांव तुमकां सांगता ही सजमणी कितें म्हणजे कितें ती समजणी जाय म्हाका उतर सजमणी घेवन म्हजे भितर तो उजवाड येवं पूण जेन्ना हांव साद्या काळजाचो आसता आनी तो उजवाड येता आतां म्हजे भितर हांव जो साद्या काळजाचो आसलो ती सजमणी म्हणल्यार म्हाका देवाची जाणवाय येता ती सजमणी हालेलुया ताचो अर्थ म्हाका जाणवाय मेळटा देवाची the wisdom of God. I received the wisdom of God. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया सजमल्यात तुम्ही म्हणजे म्हणे आता इंग्लिशीन ट्रान्सलेशन पळयात. The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. आता कोण असेच वाचित जाल्यार सजमणी नासतना म्हणटा the entrance of your word brings light. It gives understanding to the simple. कोण कोण अशें सजमणी घेनासतना वाचीत जाल्यार तो म्हणटालो देवाचें उतर हांव आयकता म्हणून आतां हांव साद्या काळजाचो आहा म्हणून आतां हांव म्हाका सजमणी मेळटली नो 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 इट्स नॉट लायक दॅट आयकतात म्हज्या भयणीनो हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही आमकां सदांच एवरी टायम हांव देवाचें उतर आयकता कोण शिकयता कोण आमी रितीराक वेता खूब लोक जाणे हांव तुमकां सांगता तुका खरेंच म्हजी खबर सांगता आनी हांव जें पळयता तें तुमकां सांगता जेन्ना हांव पयली पाट उतराची सजमणी मेळटा तेन्ना हो पाद्री शिकयता हो ब्रदर शिकयता कोण शिकयता हांव रितीराक कित्याक वेतालो म्हाका गरज आसली म्हाका पेकोवणी जाय म्हज्या भुरग्यांक पेकोवणी जाय म्हज्या मांयक पेकोवणी जाय म्हाका सर्विसीन प्रमोशन जाय आमी कितें कसली गरज आसली त्या गरजेक आमी देवाचें उतर आयकोंक वेताले आमी रितीराक वेताले आनी ही म्हजी खबर खूब पाटी लोक कितें म्हणटा चल आमी रितीराक या कित्याक वेता रितीराक अरे आतां खूब भार पडला हें आमचें सणांचें सगळें कितलें चलता हो गोरकार त्रास करता भुरग्यांचें हें पडलां तांकां सर्वीस ना तांचें काजारी जिवीत चलना तांकां भुरगीं जायना हें जायना चल रितीराक वचया थंयचो तरी आमच्यान मागणें करूंक जाता आनी देव मागीर थंयचो कोण थंयचो पाद्री म्हणटलो कोणाक देवान उतर आयकलां अशें आयकलां आनी त्या कारणाक लागून आमी वेता पूण आमकां जाय फकत आमच्यो गरजो मेळपाक उतर आयकोपाक न्हय आमी रितीराक वचपाक फकत आमच्यो गरजो वय आमच्यो गरजो देव पावयतलो ही वील मीट ऑल आवर नीड्स पूण गरज आमकां त्या रितीराक वा देवाचें उतर आयकोपाक फकत तें उतर सजमणी घेवन आमचे भितर घेवपाक कित्याक एक पाटी तें उतर आमचे भितर येयलें आमी जी साद्या काळजाची आसा आमी जी फटोंक शकता आमी जी डिसीव जावंक शकता फटोंक जावंक शकता आतां देव आमकां आपली जाणवाय दिता आनी आतां सैतानाक आमकां फटोवंक जायना ही कॅनॉट फूल अस ही कॅनॉट डिसीव अस इन द नेम ऑफ जीसस आमेन आमेन प्रेज जीसस देखून म्हज्या भयणीनो आमी देवाचें उतर जें आयकोंक येता हांव जें सांगता तें खूब पाटी आमी कितें समजता तूं सांगताय तें सारकें फुडें सांग खूब वस्तू सांग बट आमचें फावंडेशन खूब पाटी आमी सारकें ना म्हणून आमकां सजमणी उतराची मेळपाक गरजेची म्हणटच देखून हांव तुमकां परतून सांगता समजा हांव शिकयता कोण ह्या जाग्यार शिकयतलो कोण तुमी खंयसरूय वचत जाल्यार जेन्ना थंयसर कोण उतर शिकयता वा थंयसर कोण प्रवासन करता वा कोण थंयसर देवाच्या उतराची सजमणी दिता तुका त्या वेळार सजमणी मेळोंक ना जाल्यार तो कितें सांगता तें सगळे लोक हालेलुया 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 आर्गान तुका जेजू आमी सगळे आर्गान तुका जेजू हालेलुया करता पूण आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय जें हांव उतर आयकता तें हांव सजमतां काय जेन्ना हांव सजमतां आनी ते सजमणी घेवन ते म्हजे भितर येता म्हज्या काना भितर येता म्हज्या मनान वेता म्हज्या मनान सगळो उजवाड पयस जाता काय
आतां तें उतर म्हज्या मनान गेलां. आतां म्हज्या मनाची नोटसणी करपाक हांवें तें उतर पाळूंक जाय. आतां तें उतर हांव पाळटां. आतां तो उजवाड म्हज्या कुडीन वता. म्हज्या ओतम्यान तो उजवाड ऑलरेडी आहा. कित्याक हांव एक नवी रोसना जाल्यां. थंयसर काडूंक तो पयलोच गेला जेन्ना हांव नवी रोसना जाल्यां. आय वॉज बॉर्न अगेन. पूण आतां म्हज्या मनान, म्हज्या चिंतनांनी, म्हणजे कुडीन जो कोण काळूख हा, समजा कितें प्रेशर हा, कितें डायबिटीज हा, कितें आल्कोहोल हा, वा म्हज्या संबंधांनी कितें म्हाका बोगसूंक जायना, हें उतर जेन्ना भितर सरता, ह्या उतराक कापोस्ताद हा म्हज्या मनान, म्हज्या सान्यांनी, म्हज्या कुडीन, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या संबंधांनी, म्हज्या आख्ख्या स्वयमान सगळें जें देवाचें ना तें काडून उडोवपाक, त्यो काळूक उडोवपाक आनी देवाचो उजवाड फांकोवपाक. आनी ह्या काळार म्हज्या भयणीनो, आमकां गरज हें उतर आमी ह्या भाशेन आयकोपाक, कित्याक ह्या काळार आमकां आमच्या ओतम्यान, मनान आनी आमचे कुडीन आमी चुके वेरीत जियोवपाक एकदम गरजेचें. एक Hallelujah. भाग्यवान जिवीत आमी जियोंक गरजेचें. आमी एक पवित्र जिवीत जियोवपाक गरजेचें. म्हणटच हें पवित्र जिवीत आमच्यान फकत जिवंक जाता देवाच्या उतरा वरवीं. हालेलुया, Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार म्हाका खरेपणी एक पवित्र जिवीत जिवंक जाय जाल्यार म्हाका जाय म्हज्या ओतम्यान, म्हज्या मनान आनी म्हजे कुडीन देवाचे उतराची पदवी म्हज्या तिनी भागाचेर आसपाक. the authority of the word should be over my spirit, soul and body. आता समजा घरान भुरगीं आहात. पाय मायन आपल्या भुरग्यांक सांगलें, भुरग्यांनो, म्हाका जाय तुमी सगळीं इस्कॉलाक गेलीं, बरें शिकोवन गेल्लें, आनी हांव जेन्ना कामाचो येतलो 7:00, म्हाका जाय तुमी सगळीं घरा येयल्लीं 7 पयलीं. म्हाका कोण भायर नाका. 7 पयलीं तुमी सगळ्यांनी घरा येवंक जाय. तुमी खेळोंक वतात जाल्यार इस्कॉल जातकूच तुमचें शिकोण तें करपाचें. तुमी खेळोंक जाय जाल्यार खेळात. पूण 7 पयलीं घरा येवन नान तुमी थंयसर बसोन रावंक जाय आपलें शिकोण करपाक. म्हाका जेन्ना येता, म्हाका नाका तुमी हांगासरली मोबायलाचेर खेळटात, हांगा खेळटात, हांगा धांवतात, भायर आसात. म्हाका जाय तुमी घरान रावल्लीं. आपल्या भुरग्यांक सांगता. व्हडल्या भुरग्यांक न्हय, 20 वर्सां 25. हांव म्हणटा सुमार 10-12 वर्सांच्या भुरग्यांक अजून पासून पाय सांगता, सांगूंक शकता. आनी भुरगीं त्या वेळार आयकतात आनी ती एका कानान घालतात, दुसऱ्या कानान सोडटात. दुसऱ्या दिसा जेन्ना पाय घरा येता, ताणें हो हुकूम दिला, तो पळयता भुरगीं घरानान, आनी जेन्ना तो येता धांवून येता सगळीं घामान बुडल्यान. पूण तें उतर जेन्ना ताणें सांगलेलें तें करूंक ना. तुमकां कितें दिसता? पाय तांकां बक्षीस दितलो कितें? कितें करतलो पाय तांचो? तुमकां कितें दिसता? तुमच्या पांयान आमकां कितें आमकां अशें रूल घातलेलो? आमचे कडेन मोबायल नासलो. आमचे कडेन असल्यो वस्तू नासल्यो. आमोरीच्या वेळेर घरा येवंक जाय. आमी पावल्या आमोरीच्या पयलीं आयल्या, कॉमेस केला सगळें, न्हान बी बरें न्हेसोन बी आमच्या डॅडीक आमी पावपाक आमी रेडी आसल्या. नातर आमकां पडटलें आहलें बरें. पूण समजा भुरग्यांनी आयकोंक ना तें, आनी ते पाय सांगला ते भाशेन करूंक ना, कितें जातलें? पाय कितें करतलो? पाय रागान भरतलो. रागान भरतलो. तेजे उपरांत कितें करतलो भुरग्यांक? एक मार शिटकावणी दितलो. पनिशमेंट मारतलो आसतलें की ना? बरोबर. पनिशमेंट होय. दितलो. पनिशमेंट दितलो. म्हणजे तांकां झुपाटी पडत, वा तांकां कितें प्रिविलेजीस आहा ते तांकां जेवण मेळचें ना, वा तांकां तेन्ना तिचो दिमी घालची पडटली, आनी तांकां कितें तरी पनिशमेंट दितली, कित्याक ताणें तें उतर आपल्या बापायचें आयकोंक ना. सारकें? होय. आतां आयकात म्हज्या भयणीनो, जेन्ना देव आमचे कडेन कितें उलयता आपल्या उतरान,
पळय तें उतर ताणें आमचे कडेन उलोवपाक आमकां जाय आमी एक नवी रचना जावपाक. आमी एक नवी रचना जावंक ना जाल्यार आमी खरेपणी आमच्या वतम्यान जेजू सारकी जावंक ना जाल्यार आनी देव उलयत जाल्यार आमकां केन्नाच तें उतर आमचे भितर येवचें ना. ज्या भाशेन भुरगीं आपल्या बापायचें उतर आयकतात, कानान आयकलें, अरे तूं कितें करतलें रे, आमी तुका शिकयतले म्हणटले आपल्या बापायक. अरे तूं कितें सांगता ये म्हणून संग आमी भायर वता, आमी शिकना. येतात 7 8 आनी पाय थंयसर आसता बसता, ताच्यान कांय करूंक जायना. तें करूंक जाताय जाल्यार तो करूंक ताका कापसतात ना. भुरगीं व्हडलीं आहात आनी तीं आतां 3-4 आहात आनी तो तांकां भियेता. ल्हानपण सोयी करूंक ना. म्हणटच जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता आनी देव आमचे कडेन कितें उलयता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी आमी तें उतर आयकना जाल्यार कितें जाता? देव आमकां झुपाटी दिता न्ही. कितें जाता म्हज्या भयणीनो? हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. तुमी जाणो जेन्ना आमी आमच्या पायचें उतर आयकोंक ना, वेगीं येवन थंयचो न्हाण आमी थंय बसून रावपाक ताका आमकां झुपाटी पडटली, आमकां कितें तरी पनिशमेंट मेळटलें. आमच्या सुरगीच्या पायन आमकां आपलें उतर सांगलां, ताणें उतर आमकां आपलें बरोवन दिलां, आमकां सोजमणी दिल्या. तें उतर आमी सोजमल्या, पूण आमी तें उतर आमी पाळूंक ना. कितें जातलें? तुमकां कितें दिसता? कितें जातलें when we disobey the word? उतराचेर आड मनीस येता आमी. कितें फसतलो. जातलें? कोण नको कितें जातलें तें? आमकांय पनिशमेंट मेळटलो. आमकां पनिशमेंट मेळटलें. बाय जासिंता ओके. बाय जासिंता म्हणटा आमकां पनिशमेंट मेळटलें. ज्या भाशेन आमच्या पायन आमकां पनिशमेंट दिलें, आमचो सुरगीचो आमी आमकां punishment उतर दिलें. शिकोवंक पावची नाय आनी आं? आमी देवाचें उतर शिकोवंक पावची नाय आमी जर बायबल ना वाचनाय. ना ना आमी एक नवी रचना जाल्यान तें उतर म्हजे भितर सोजमणी घेवन येयला, तो उजवाड म्हजे भितर जो आसलो तो गेला, आमी तो काडू घाल्लो तो गेला, उजवाड येयला, म्हाका सोजमणी घेवन हांवें तें उतर आयकलां, पूण हांवें तें उतर पाळूंक ना, करूंक ना. सोजमणीचो प्रश्न ना, सोजमणी मेळ्ळ्या, पूण हांवें तें उतर पाळूंक ना. पळय, जेन्ना पायन आपल्या भुरग्यांक सांगलें तुमी येवंक जाय, भुरगीं सोजमलीं? वय, पळय ती सोजमलीन कित्याक ताणें पाय येवच्या आदीं घरा येवंक जाय, न्हावंक जाय, बसोंक जाय, आपलें शिक्षण कमेस करूंक जाय. सोजमणी मेळ्ळ्या, पूण सोजमणी मेळोन ताणें आजून पासून तें उतर पाळूंक ना. हांव आमकां विचारतां, जेन्ना आमचो सुरगीचो बाय आपल्या उतरान आमकां कितें सांगलां तें उतर आमी आयकलां, उतराची सोजमणी मेळ्ळ्या, पूण तें उतर आमी पाळूंक ना. आतां कितें जातलें? बाय जासिंतान म्हणलें तो आमकां पनिशमेंट दितलो. आनी कोण आहा कितें म्हणटलो? आमी आमकांच फटयताय. आमी आमकांच फटयतात. आमी आमकांच फटयता. व्हेरी फटयतात. गुड. Yes. सारकें. आमचो सुरगीचो पाय आमकां कांय पनिशमेंट दिवचो ना. तो आमच्या संवसाराच्या बापाय भाशेन न्ही, तूं कामाचेर तुका सांगलें 9 वरांचेर तुवें कामाक येवंक जाय, 10 वरांचेर येवंक जाय आनी तूं 10:30 येताय. तुका दिसता 10:30 वेशी जाल्यार एक दीस तुका सांगता अरे बाबा 10 येवंक जाय हां. दुसऱ्या दिसा तूं 10:30 येयलो 11 येयलोय. तुका कितें दिसता? तो तुजो पात्रांव म्हणटलो तुका सांगला 10 या तूं 11 येयलाय, बरें केलें आं 11 येयलय. दुसऱ्या दिसा तूं 10:30 पावणे 11 केन्नाच 10 पयलीं येनाय. कितें जातलें तुजें? कामाचें काडटले. कामाचें काडटले. बाय जासिंता सारको जबाब दिलोय तें. तुका वॉर्निंग दितले आनी शेकीं काडटले. पूण तुवें आतां हो सुरगीचो पाय आमकां सांगता आपल्या उतरान, बाबा वचोन ताका बोगोस, वचोन म्हाका गोवायकी दी, वचोन तें उतर कोणाक शिकय, वच थंयसर कोणा कडेन थंयसर मागणें कर, वच थंयसर ताका उतराची सोजमणी दी, वच तें उतर हांवें तुका सांगलां तें उतर पाळूंक कमेस कर, तुजें जिवीत बदल, मागणें करीत राव, उपास करीत राव, म्हजें उतर शीक, म्हजें उतर पाळूंक शीक. हांवें तुका इतलें उतराची सोजमणी दिल्या, हें सगळें कर. सगळें आमकां तो सांगता, पूण हांव तें करिना. कितें जाता म्हज्या जिवितांत? आमी आमकांच फटयतात. पळय आमकां फटयतात, पूण कितें जाता? फटयता तें बरें आहा. कितें जाता?
आमी भावार्थाच्या पावलांचेर पावपा न्हय. भावार्थाच्या पावलांत पावची ना तेंय सारकें व्हेरी गुड. हांव म्हाका एक जबाब जाय विच इज द रायट आन्सर. कोण म्हाका सांगूंक शकता? पळय तुमच्या भयणीन. या बाय फ्लावी सांग. ब्रदर तूं एक स्क्रिप्चर हांव शिकयता न्हू की जो कोण दारार मारतलो आनी हांवें तुज्या नांवान जायतें केलें म्हळ्यार तो फकत सगळींचो बाप तेजी खुशी करता तेका सोडकोतलो. हें स्क्रिप्चर घेत न्हू तूं? वय करेक्ट दॅट इज द स्क्रिप्चर. वळखीच ना पूण आमकां. तें जावचे पयलीं म्हाका जाय कितें जातलें तें. देर इज अ प्रोसेस. तुवें सांगलें तें दॅट इज द फायनल थिंग. तें शेवटचें जातलेंच तें तशें. कित्याक जेजू आमकां सांगता मातवाचो 7वा विसवोर वोड 21. तुवें जे स्क्रिप्चर सांगलाय तो मातवाचो 7वा विसवोर वोड 21 ते 23 पर्यंत. तिचो जें जेजून सांगलां तें तुवें म्हणलें तें सारकें तेंच जातलें. पूण तेजे पयलीं तें जावचे पयलीं कितें तरी घडटलें. समथींग इज गोइंग टू हॅपन. कितें? बरें, हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. ओके, आयका. समजा एक मनीस ताणें केन्नाच चोरूंक ना. तो कामाचेर वेता आनी थंयसर ताका तो पयलो दीस, दुसरो दीस तो मागीर थंयसर फोटोकॉपी मशीन करपाक तो वेता. थंयसर ताका फोटोकॉपी पेपर मेळटा ना फोटोकॉपींग करपाक A4 सायज पेपर. तो 3-4 शीट हय. काडटा आनी आपल्या फायलीन घालता आनी मागीर तो घरा येता आपल्या 3-4 फायली घेवन. आनी वाटेर वेताना ताका पवित्र आत्मा सांगता, अरे बाबा, समजा ताचें नांव जुआंव. ओके, जुआंव. हांगा कोण जुआंव ना म्हणून हांव जुआंव म्हणटा. अरे जुआंव, हें तुवें केलां तें सारकें करूंक ना. हें पोत्तून करिनाका. ताच्या कॉन्सियन्सान ताका हो आवाज आयकता. पळय की ना? हांव हय. विचारता तुमकां, हो आवाज येतलो येस की ना? ब्रदर. हय, येतलो. ताणें जें ताजें न्हय ताणें ऑफिसांतलें ताणें चोरून गेलां. 3-4 शीट वा 2-3 पेनां घेतल्यान वा थंयसर कितें आनी कितें आहलें तें कितें रबर, पेन्सील, हे ल्हान वस्तू. आनी जेन्ना तो घरा घेवन येता, सेक्युरिटी पास जाता. घरा घेवन येता, ताच्या मनान वो आवाज येता ताच्या कॉन्सियन्साचो, द वॉयस ऑफ कॉन्शियन्स, बाबा जुआंव, हें तुवें केलें तें सारकें न्हय, हें करिनाका. बरें, ताणें आवाज आयकलो, घरा येयलो, दवरलें. दुसऱ्या दीस गेलो, तिसरे दीस गेलो, परतून ताका चान्स मेवता. परतून तो घेवन वेता. परतून पवित्र आत्मा ताका सांगता, अरे बाबा, हें कितें कोत्ताय तूं? त्या दिसा तुवें घेतलें, आतां आयजूय तूं वताय, हें कोत्ताय तें सारकें न्हय, हें बंद करपाचें तुवें. आनी तो आतां बेश्टें आयकता. पवित्र आत्मा ताका सांगता, पूण तो घरा येता. जें ताणें चोरलां तें घेवन येता. तिसऱ्या दिसा, चवथ्या दिसा वो तिसरे पावटी वो चवथे पावटी अशेंच जाता. आतां म्हज्या भयणीनो, जेन्ना वो आवाज कॉन्सियन्साचो ताचे भितर ताका सांगता आनी तो कांय करिना, एक वेळ येता की जेन्ना तो कितें व्हरता ऑफिसांतलें, कितें पेन्सील, कितें रबर, कितें पेपर व्हरता, ताका कांयच लागना. कित्याक आतां ताका संवय जाल्या. म्हणजे जितलो ताका देवान आपल्या उतरान ताका सांगला, कॉन्सियन्सान सांगला, बाबा तें करिनाका, तें व्हरनाका. पूण आतां जितलो ताका तो आवाज कॉन्सियन्साचो सांगता तें करनाका म्हणून तो आतां करीत आसा आनी ह्या वेळार ताका कांयच जायना. आयकतात तुमी? He doesn't hear the voice of conscience at all. It just becomes a habit to. म्हणजे आता तो अशा परिस्थितीत पावला की जे ताका एक पाट लॉस दिसताली, आपल्या मनान ताका कितें डावट लागतालो, कितें कोत्ता तो सारकें न्हय, आतां ताका तो चोरीत जाल्या वा कितें व्हरत जाल्या ताका कांयच वायट दिसना. समजल्यात तुमी हांव कितें सांगता तें? हय. हय ब्रदर. He doesn't feel anything. तो ऑफिसाक केन्ना ताका ऑफिसान पात्रांवान सांगला, अरे बाबा,
पळय 10 कॉमेस करता तूं 10 पयलीं ये 5 मिनटां पयलीं 10 ये 10:05 तूं 10:15 येताय 10:20 येताय केर्लेस करता आ केर्लेस करता तो केअरलेस जाता केर्लेस केअर करिना आनी असो वेळ येता की तो आतां पाप कोत्ता पातो आदाडटा पूण ताका कांयच लागना जाणें हाचो अर्थ कितें तो ताजे कडेन पवित्र आत्मो जो उलयतालो त्या पवित्र आत्म्यान ताचे कडेन उलोवपाक बंद केलो ताका म्हणटात इंग्लिशीन हार्डनेस ऑफ हार्ट हिज हार्ट इज निबोर बिकम काळीज हार्डन्ड हार्ड हार्डन्ड म्हणजे आमचे भाशेन ताका कितें म्हणटात कोण म्हाका निबोर सांगू काळजाचो आ निबोर काळजाचो आमी निबोर ताका काळजाचो आमी ताका निबोर काळीज म्हणिना आमचे भाशेन जेन्ना ट्रान्सलेट करतात ते ताका निबोर काळीज म्हणिना ताका कितें म्हणटात दारूण जोड मोनाचो चूड मोनाचो ओके पळय आमचे भाशेन वी आर कॉलिंग हार्डनेस ऑफ हार्ट पूण हांवें तें ट्रान्सलेशन पळयल्लें म्हाका दिसता कोण सोदूंक शकता पळय हांव तुमकां एक उदाहरण दिता दारूणय काळीज म्हणून आ दारूण काळजाचो. दाडून काळजाचे करेक्ट करेक्ट सेम 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 तुम्ही जाणो की जेन्ना देवान मोजेसाक विचून काढलो तुम्ही जाणो देवान मोजेसाक विचून काढलो न्ही होय पळय 40 वर्सां मोजेस खंय आसलो पालासीन आसलो तो एक जुदेव आसलो पूण ताका 40 वर्सां ल्हानतान वयर काडलो खंयसर पालासीन पूण ताचे भितर देव उलोवंक लागलो आनी ताका म्हणूंक लागलो जाणो मोजेस तुजो लोक जो आसा तूं जावन आसा एक जुदेव तुजे लोक जे भायर आसात जुदेव पळय तांकां हे इजिप्ताचे लोक कितलो तांकां त्रास करता आनी मोजेसान वचोन एका इजिप्ताच्या दादल्याक जिवेशी मारलो जाणो तुमी मारलेलो होय आयकतात तुमी म्हणटच येस जेन्ना ताणें त्या इजिप्ताच्या मनशाक मारून उडयलो आनी लोकांक कळलें इजिप्ताच्या लोकांक कळलें आनी शिकीन ती ताका सजमणी मेळ्ळी की आतां इजिप्ताच्या पादशायक कळटलें की मोजेसान एका इजिप्ताच्या मनशाक जिवेशी मारला म्हणून मोजेस थंयसर रावंक ना धांवन धांवन थंयसर पयस गेलो आनी ओराण्यांत गेलो तो आनी ओराण्यांत तो आतां 40 वर्सां उरलो आनी ह्या 40 वर्सांनी देवान ताका एक खालतो मनीस केलो ताका उतराची सजमणी दिली कित्याक त्या वेळार तो आपल्या फादर इन लॉ कितें म्हणटा सासूपाय सासूपाय आपल्या सासूपायच्या मेंढराचो कुयदाद करतालो तो कित्याक तो आपल्या सासूबाईचे दुये कडेन झेबोरा ताचे कडेन ताणें लग्न केल्लें ही हॅड गॉट मॅरीड टू जेथ्रो वॉज हिज फादर इन लॉ करेक्ट व्हेरी गुड जेथ्रो देव बरें करूं बाय सो जेथ्रोज डॉटर झिपोरा ताचे बरोबर ताणें लग्न केल्लें आनी जेन्ना तो 40 वर्सां थंयसर आसलो देव ताका एका इन अ बर्निंग बुश थंयसर एक कितें म्हणटात तें बर्निंग बुश सगळें समजतात तुमी बर्निंग बुश थंयसर ताणें पळयलो देव ताका मेळ्ळो आनी ताका सांगलें मोजेस हांवें तुका विचून काडला तुज्या लोकांक जुद्याच्या लोकांक इजिप्तांतून काडून तांकां भासायलेल्या गांवांत व्हरपाक देसान व्हरप आनी शेकीन हें सगळें कितें भासाभास जाता आनी मोजेस इजिप्ताच्या गांवांत वता आनी जाणा म्हज्या भयणीनो देवान मोजेसाक एक ल्हानसो देव केलो ही मेड हिम अ गॉड ताका खूब कापोस्ताद दिली कित्याक हे 40 वर्सां जेन्ना तो ओराण्यांत आसलो इन दॅट विल्डरनेस मोजेस खालतो जालो देव ताचे कडेन उलोवंक लागलो देवान ताका तयार केलो जो पालासीन आसलो गोमण मनीस आसलो जो ताका ताच्यान अशें म्हणून ये म्हाका जेवण जाय म्हाका हें जाय बायलो बी सगळे ताचे भितर बसून ताका कितें खावयताले जाय वा ताका कितें जाय ताका मेळटालें कित्याक तो एक
एका पातशा भाशेन तो पालसीन आसलो पूण 40 वर्सां जेन्ना तो वर्णान गेलो ताका खूब त्रास भोगचे पडले आनी त्या वेळार देवान ताका खालतो केलो पूण खालतो करून ताका देवान पदवी दिली. He made him a God, not G-O-D capital, but small God with power. आणि या कापस्तार ताका दिवन ताका ही पदवी दिवन कोणाकडे धाडलो इजिप्ताच्या गांवांत आपल्या लोकांक इजिप्ताच्या. सुटका दिवपाक. आणि जाणे म्हज्या भयणीनो मोसेस गेलो फेरो पातशाय कडेन फेरो पालसीन गेलो आणि थंयसर ताच्या फुडें अजामां केली मिलाग्री केल्यो सगल्यो वस्तू केल्यो पूण जाणा कितें जालें तें या फेरो पातशायचें काळीज कितें जालें निबर दारूण आसलें. He had a hardened heart. कोण तरी हें सगळीं अजामां पळयत जाल्यार ताच्यान म्हणूंक जातालें अरे ही देवाचे पदवीन कोत्ता देवाचे पदवीन ताणें एक पाटी सोरपांक हाडले आनी सोरप आतां सगळीं नाटकां करून मॅजिशियन करूंक लागले पूण शेकी जेन्ना मोसेसान केलें सगळे सोरप आतां त्या मॅजिशियनाचे खांक लागले म्हणजे ही सगळी पदवी जी हें जें घडटालें ही फकत देवाची महिमा आसली देवाची महिमा आनी देव हाका म्हणटा ते भाशेन मोसेसाक ती पदवी दिल्ली पूण कितें घडटा म्हज्या भयणीनो फेरो पातशायचें काळीज निबोर म्हणजे जोड मोनाचो जालो हें सगळें पूण आजून पासून लोकांक सोडूंक दिनासलो म्हणटोच हे निबोर काळीज केन्ना घडोवंक शकता आमचे मदें घडोवंक शकता इट कॅन हॅपन टू अस आमी जी देवाचें उतर आयकोंक येता आमी जें उतर सदांकाळ शिकता वाचता आमी सोजमता वी आर इन द वर्ड खूब लोक सोजमता वी आर इन द वर्ड म्हणून वी आर इन द वर्ड ताका कसलोच वालोर ना तूं तें उतर पाळिनाय जाल्यार इफ यू आर नॉट अ डुअर ऑफ द वर्ड कित्याक जेन्ना तूं उतर पाळिनाय तूं फकत उतर आयकोताय तुवें देवाक पसरकार केलाय तुवें देवाक एक सुपर मार्केट केलाय तुका देव आपल्या काकुतीन आपल्या मोहिमेन आनी आपल्या दोळ्यान आनी आपल्या कुरपेन तो तुका सगळें दिता कित्याक तो सदांच पळयना की हो मागणें कोत्ता ना तो आपल्या काकुतीन आमकां सगळें दिता पूण म्हज्या भयणीनो जेन्ना तो आमकां कितें सांगता आनी तें उतर आमी पाळिना आमी भोगशिना आमी तें उतर जें सांगलां तें करिना आमी वचोन प्रवासान करिना आमी उतर वचोन दुसऱ्यांक सांगिना आमी साक्षी जायना आमी आमची गोवायकी दिना एक वेळ पावता जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता आतां आमी समजता आमी क्लासीक खंयसर वचत जाल्यार पवित्र आत्म्याचे खूब पाटी आयकलां आमकां दिसता आमी गोवायकी दिली ओ ना दिली आमी सांगलें कितें घडलें ओ सांगूंक ना आमच्या जिवितान आमी कांयच घडना कित्याक आमी तें उतर पाळिना आतां आमचें काळीज निबोर जाला आमी जोड मोन्याची जाल्या वी हॅव बिकम हार्डन्ड ऑफ हार्ट पूण आमी फटवल्या की आमी उतर आयकोंक येता म्हणून पूण आमची चोत्राय तें उतर आमचे भितर उजवाड तो भायर सरना कित्याक आतां सगळें ब्लॉक जालां आमचें मन आतां जोड जालां वी हॅव बिकम हार्डन्ड ऑफ हार्ट आयकतात म्हज्या भयणीनो आर यू लिसनिंग Yes, व्हॉट आय एम brother. सेइंग Yes, brother. हें जें हांव तुमकां सांगता एकदम सिरियस एक पाटी कोणाचें मन जोड जालें कोणाचें काळीज निबोर जालें हांव म्हणिना की देवान आमकां पोत्तून हाडूंक जायना इवन अ हार्डन्ड हार्ट कॅन बी चेंज इवन गॉड इन हिज मर्सी कॅन चेंज पूण ताका खूब वेळ लागतलो ताका लागतलो खूब मागणें उपास डायंग टू सेल्फ दिमी घालून रोडोन मागणें करून देवाची काकूत मागून ताका वेळ लागतलो आनी कित्याक आमी देवाक म्हणटले सायबा तुवें कितले पाटी आमी तुका सांगलें तुवें म्हाका सांगलें कर म्हणून हें हांवें तें करूंक ना हांवें बिश्टें आयकलें सोडलें कितले पाटी हांवें या ब्रदरा वरवीं या भयणी वरवीं या पाद्री वरवीं वा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें म्हाका खूब पाटी हें करूंक सांगलें
पूण हांव फकत जोड म्हणत हांवें फकत आयकलें आनी सोडलें, पूण जें हांवें करूंक जाय आसलें तें करूंक ना. आनी आतां पवित्र आत्मो त्या त्या डिपार्टमेंटान वा त्या वाटेन आतां म्हजे कडेन उलोवपाक बंद करता. हांव जोड मनाचो जाता, हांव आतां जोड काळजाचो जाता. आय बिकम अ हार्ड एंड हार्ट. आनी हें म्हाका कळोंक ना जाल्यार, म्हाका आतां जी संवय जाल्या जाल्यार म्हाका कांयच जायना जाल्यार उतर आयकतूच. हाचो अर्थ म्हज्या भयणीनो की म्हजी परिस्थिती इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड इज very, very critical. I'm not even in ICU. I'm ready to be cut off. I'm ready to be cut off by the Holy Spirit. देखून हे जोड मनाचे वा आमच्या जोड काळजाचे this hardness of heart must be dealt with extremely quickly. बेगीनच आमी तें डील करपाक गरजेचें. जाणे हांव तुमकां जे भाशेन सांगता, बुधवाराच्या बुधवारा आमच्या कालंगूट न्यू क्रिएशन होमान हांव थंयसर वेता. 2-2.5 वरां त्या भुरग्यांक हांव शिकयता. ते फॉर्मर ड्रग रिहॅब सेंटर. ते कसले भुरगे आमी जाणा सगळ्या देशाचे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कन्याकुमारी, बेंगॉल, पंजाब, सगळ्या धर्माचे, मुसलमान आहात, हिंदू आहात, पारसी आहात, शिगडे आहात, आमचे गोंयचे आहात, सगळे लोक आहात. आनी सुमार आतां 1.5 वर्स न्हय, सुमार एक वर्स जावन सुमार मातशें मायज, समजा 14 म्हयने कितें हांव थंयसर उतर शिकयता. आनी एकल्या वेळार जेन्ना हांव वेता थंयसर, हांव त्या भुरग्यांक परतून टेप रेकॉर्डरा भाशेन ताका परतून सांगता, भावानो हांव सांगता, तुमी ह्या 24 वरांनी 1 वर तरी मागणी करपाक गरजेचें. तुमी सुमारान एक पाटी उपास करपाक गरजेचो. तुमी तें उतर तुमच्या पवित्र पुस्तकान वाचलेलें एकदम गरजेचें. हांव जाणो तुमचे मदें खूब जाण आहात जे वाचूंक नकळत, अनपढ लोक आहात तुमी. वाचूंक जायना आनी ते आमकां सजमना. आमकां सजमना वाचूंक. बरोवपाक जायना कित्याक आमी शिकोंक ना. पूण हांवें ताका सांगलें, बाबा तुमचे मदें खूब जाण आहात जे बरयतात, खूब जाण आहात जे वाचूंक जाणो, तांचे बरोबर आमिजाद करात आनी तांकां सांगात आमचे बरोबर बसोन आमकां मातशें उतर सांगपाक, जे ब्रदरान कितें सांगलें तें मातशें सजमणी दिवपाक. पूण हें वर्सभर हांव तांकां तेंच सांगता. आनी सुमार ह्या म्हयन्यान आतां 3 पाटी हें जें हांव तुमकां शिकयतां तांकां हांवें विचारलें. हांवें म्हणलें, भावानो म्हज्या, तुमच्या मदें हांवें तुमकां हेर एक बुधवारा दीस हांव तुमकां सांगता, अरे बाबा 1 वर मागणी करात, हें करात. आनी थंयसर सुमार 68 to 70 बॉयज आहात. अबाउट 68, 69, 70 इतले बॉयज आहात, चेडे आहात. चेडे म्हणजे दादले ते. थोडे एकदम म्हणटात ते भुरगे आहात आनी थोडे आहात ते एकदम जाणटे आहात. म्हणजे सगळ्या वर्साचे भुरगे थंयसर आहात. म्हणटच हांव ताका विचारूंक लागलो, कितले जाण तुमी खरेपणी मागणी करतात. जेन्ना हांवें सुरवात केली तांकां कॉमेस हें सांगपाक, सुमार 1.5 म्हयनो पयलीं हें वर्स कॉमेस जावचे आदीं, कॉमेस जातकच जानेरान UK वेच्या आदीं हांवें तांकां विचारलें, बाबा कितले जाण तुमी खरेपणी हांव सांगता तें एक वराक मागणी करतात, कितले जाण तुमी उपास करतात. 2-3 हात वयर गेले. हांव म्हणलें, बाकीचे लोक कांय करनात. फुडल्या बुधवारा दीस हांवें तांकां सांगलें, मागीर तांकां शिकोवंक लागलो की ताळणी येता म्हणून. जेन्ना आमी मागणी करिना ताळणी येता, वय की ना, आमी पातक करता. देवान जेजून सांगला आमकां, हांव तो स्क्रिप्चर घालता मागीर तेचे उपरांत. म्हणटच त्या बुधवारा दीस फुडल्या बुधवारा दीस गेलो आनी परतून तोच प्रश्न विचारलो, कितले जाण तुमी वरभर मागणी करता, कितले. आतां हे फावटी 3-4 हात आसले, आतां सुमार 7-8 हात जाले. मातशे वाडले, 4-5 हात वाडले. हांवें म्हणलें, बाकीचे भुरगे तुमी सजमन हांव कितें सांगता तें बरें. जे कोण उबे जे कोण मागणी करतात, आयज हांव तुमचेर तेल घालता. आय गॉट एनॉयंटेड ऑयल. फकत ह्या 7-8 भुरग्यांक हांव एनॉयंटींग करतलो आयज. बाकी जाण सगळे बसात. कित्याक हांवें तुमकां आतां 15 दीस दिले हें मागणी करपाक. हें हांवें तुमकां सांगलें तुमचो संबंद देवाशी वाडोवपाक. हांवें तुमकां सांगलें उपास करपाक. हांवें तुमकां सांगलें उतर वाचात. हांवें तांकां सांगलें हें
जे तुम्ही करूंक जाय, ताळणी पयस दवरपाक, पातक पयस दवरपाक, हे मागणें करपाक गरजेचें. म्हणटच हे 1 वर उपास करपाक गरजेचें. म्हणून हे 7-8 हांव तेल घालून मागणें करता. बाकीच्यांक हांव करचो ना, पूण हांव तुमकां जेन्ना तुमी सगळे मागणें करतले तेन्ना तुमचेर हात धरून हांव मागणें करतलो, अशें हांवें मोटिवेशन दिलें. मागीर हांव UK गेलो. हांव UK येतकूच आतां सुमार 3 सुमार जाले. हांव येयलो सुमार 3 तारखेर फेब्रुवारीचे, 4 तारखेर बुधवार आसलो, 4 तारखेर हांव गेलो थंयसर शिकोवपाक. पावता म्हणसर ताका परतून प्रश्न विचारलो. आतां हांव सुमार 1 म्हयनोभर हांव थंयसर शिकोंक ना. हांवें म्हणलें ताका, कितले जाण तुमी मागणें करतात? आतां जे 7 हात आसले, आतां फकत परतून 5 हात जाले. आयकता तुमी हांव कितें सांगता तें? पयले 3 हात आहले, 3चे जाले 7-8 हात जाले. म्हयनोभर हांव थंयसर नासलो. आतां 7 हात पयलेचे निमणे पयले हात आहले, ते आतां सुमार 5 जाले. म्हणजे 3 उणे जाले. बाकीचे कांयच करिना. म्हणटच हांवें तांकां म्हणलें, जाणय ही जी शिकवण दिता हांव, ही शिकवण दिता हार्डनेस ऑफ हार्ट, जोड मोनाचे. हांवें तांकां ही शिकवण दिली. फेरो बरोबर कशें घडलें, फेरो कसो जोड मोनाचो जालो. मागीर तेजे उपरांत जेजू आमकां सांगता की आमी जोड मोनाचे जायत जाल्यार आमचे भितर पवित्र आत्मा ना. आमी पवित्र आत्मा आमकां सोडून वतलो आनी आमी एका मेलेल्या भाशेन आसतले. वय आमी खातले हांव, जेवतले हांव, न्हिदतले हांव, कामाक वेतले हांव, सगळें करतले हांव, पूण देवा वजीर आमी सगळे मेलेले आसल्या. वी आर डेड बिकॉज वी आर बिकम हार्डन्ड ऑफ हार्ट. म्हणून ही शिकवण दिली. आणि त्या सुमार त्या 4 तारखेर आनी तेजे उपरांत हांवें तांकां सांगलें, पळयात, तुमकां नाका अशें जावपाक. तुमकां जाय हें मागणें करपाक, तुमचो संबंद देवाशी घट करपाक. हो सुमान जाल्या उपरांत हांव फुडल्या सुमारान परतून येयलो. आतां सुमार 11 तारखेर येयलो. म्हाका दिसता 4 तारीख जावन 11, 7, 8, 9, 10, 11. आनी तेन्ना परतून टेप रेकॉर्डरा भाशेन हांवें तांकां विचारलें. हे फावटी म्हज्या भयणीनो सुमार 25 हात गेले वयर. 25 हात वयर गेले. म्हणलें, ब्रदर, आमी खरेपणी आमकां उतराची सोजमणी मेळ्ळी. आमी खूब जोड मोनाचे जाल्ले न्हय, आमी जोड मोनाचे जावंक ना. पूण आमी फकत म्हणटाले, ब्रदर आमकां सांगता, हें शिकयता. पूण जेन्ना तुवें आमकां फेरोची खबर सांगली, आमकां एके भाशेन देवाची भिरांत येयली आनी आमी म्हणलें, चल आमी मागणें करया, आमी देवाचें उतर वाचुया, आमी उपास करया. आनी बाबणो कालच्या बुधवार दीस ते 25 हात जावन आतां सुमार 30-35 जाले. आनी आयज हांव विचारतां, म्हाका दिसता थोडे हात सकयल आले, बाकीचे सगळे हात वयर गेले. आतां सगळ्यांक संवय जाल्या ते 1 वर मागणी करपाक. आतां सगळे बुधवारा दीस उपास करतात. बुधवार दीस न्ही, म्हाका दिसता शुक्रार दीस उपास करतात सुमारान एक पाटी. आनी खूब जाण मागण्यांनी आहात, खूब जाण देवाचें उतर आयकतात. हांवें कित्याक हांव तुमकां सांगता अशें, जेन्ना आमकां उतराची सोजमणी मेळटा की आमी मरपाक, वी डोंट वॉन्ट टू बी डेड पीपल बिफोर गॉड. आमकां नाका की आमी उतर आयकलें, बेश्टें आयकलें, कानान सोडलें. बरें दिसता आयकोपाक, बरें दिसता की मी बुधवारा दीस वा रितीराक गेलें, आमकां बरें दिसता उतर आयकलें. पूण तें उतर पाळपाक आमची कूड सदांच आडान दवरता आमकां. आमचें मन आमकां आडान दवरता. आनी जाणय एक पाटी आमचे कडेन पवित्र आत्मा उलोवपाक बंद करता, आमकां कांयच जायना. आमी जें आयकता सोडटा. म्हणजे आमी कितें पातकूय करीत जाल्यार आमकां कांयच जायना. कित्याक आतां आमी जोड मोनाची जाल्या. वी हॅव बिकम हार्डन्ड ऑफ हार्ट. आनी ही परिस्थिती जी आमचे भितर येयल्या, ती आमी वेगळी पयस करिना जाल्यार we will be spiritually dead. We will grieve the Holy Spirit. आनी तो आमकां सोडटलो साश्टाच्या साश्टांक. वय आमी जियेतले हांव, आमी इगोर्जेक वेतले हांव, आमी आमचे मागणे आमी तेच बाळा 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 बडबड्यान कोत्तले हांव, आमी बायबल स्टडी करपाक वेतले हांव, आमी रितीराक वेतले हांव, तिचोर कांतरां कोत्तले हांव. पूण आमचें जिवीत केन्नाच बदलचें ना. Because we are already grieved the Holy Spirit.
आयकतात तुमच्या भयणीनो? वी कॅन ग्रीव द होली स्पिरिट, कित्याक देवान आमकां एक जबाबदारी दिल्या. ह्या निमाण्या काळार वी आर नॉट सपोज टू सिट. आमच्यान बसून रावंक जायना. उठले जेवपाचे, दनपारां जेवपाचे, रातचे जेवपाचे, घर साफ करपाचे, गार्डन हे करपाचे, हे पंचायतीन वचपाचे, हे आतां कलेक्टरा कडेन वचपाचे, हे आतां कामाचे वचपाचे, हे सगळे आमकां संवसाराच्यो वस्तू पडल्या. हांव म्हणिना हे बंद करपाचें, जेवपाचें, रांदपाचें बंद करपाचें न्हय, पूण आमची चोत्राय कोणाचेर आहा? देवाच्या राजवडकीचेर आहा, जेजूचेर आहा, जो पवित्र आत्मा आमकां सांगता तें करपाक ताजेर आहा, वो आमी आमचेंच कोत्ता. आनी शेकी आमकां थोडो वेळ येता, आमी बायबल क्लासीक वेता, आमी रितीराक वेता, मिसाक वेता, थोडे कितें तेर्स कोत्ता, मांडे कोत्ता, पूण खरेपणी जे आमकां पवित्र आत्मा सांगता, जो पवित्र आमचे कडेन उलयता, ताजो आवाज आयकोपाक आमकां आजून पासून तें काळीज ना. वी डोंट हॅव द सेन्सिटिव्हिटी टू द होली स्पिरिट. We don't have the sensitivity to the Holy Spirit. देखून आमची सेन्सिटिव्हिटी पवित्र आत्म्यान या निमाण्या काळार आसपाक एकदम गरजेची. And the sensitivity to the Holy Spirit can only happen when we begin to obey the instructions of the Holy Spirit, the instructions of the word. आयकतात तुमच्या भयणीनो? कोण हा? एक क्लासीन कोण हा जो आयकता म्हाका? होय ब्रदर. Yes. कित्याक आमी उत्तर फकत आयकले, खूब उत्तर आयकले, खूब टिचींग आयकले, पूण तें उत्तर आमी पाळूंक सुरवात करूना. कित्याक हांव अशें म्हणटा? कित्याक खंयच्या बायबल क्लासीक आमी टेस्टिमनी दिवपाक एकदम गरजेचें. व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गिव टेस्टिमनीज. कित्याक टेस्टिमनी वरवीं आमकां कळोन येता की आमी खरेपणी तें उतर पाळटा. टेस्टिमनी ना म्हणजे आमी उतर पाळना. हांव तुमकां कित्याक सांगता अशें आयकात, हांव कित्याक सांगता तें. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर जें हांवें आयकलां ताजेर म्हाका एक परिक्षा येतली. 100% देयर बी अ टेस्ट ऑन दॅट वर्ड. पूण जो कोण तें उतर पास जाता, पळय हांवें उतर आयकलें, हांवें तें उतर पाळलें, इतलें सोंपें न्हय तें. आमी ह्या पातकी संवसारांत जियेता. ह्या संवसारांत खूब आडखळ आसतली, धुमाळो येतलो, पर्सिक्युशन येतलें, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमकां पयस दवरतलो. पूण जेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर आहा, ताच्या उतराचेर आहा, आनी आमी हाची खबरो ताज्यो खबरो आयकना, आमकां कोण पंकज उदास करूंक शकना, आमकां कोण रोडोवंक शकना, आमी कोणाचें उतरां आयकना, घरकार जावं, पात्रांव जावं, धूव जावं, पूत जावं, शेजारी जावं, सोयरी जावं, सासूमाय जावं, सासूपाय जावं, कोणाची उतरां आमकां शेक करिना. फकत आमची चोत्राय जेजूचेर आहा. कोणूय आमकां धुमाळो हाडूं आमी केअर करिना. आमी शेकी आमकां तें जैत मेळटा. त्यो आपल्या उतराक विस्वासी. कित्याक आमी त्या उतराक विश्वासी रावल्या, तें उतर आमी पाळना. आतां आमच्या जिवितांत टेस्टिमनी आसतली, एक टेस्टिमनी आसतलीच. आयकतात तुमच्या भयणीनो? आर यू लिसनिंग व्हॉट आय एम सेइंग? होय ब्रदर. Yes, brother. ना तर हें उतर आमी आयकलें. देर इज नो पॉयंट इन ओनली टीचिंग द वर्ड. The teaching of the word should always generate testimonies. आमी जेन्ना ह्या क्लासीक येता, आमी घोवायकी दिवपाक गरजेचें. आतां फकत शिकण, आमी रेकॉर्डिंग करता फकत शिकण. आमी रेकॉर्डिंग करूंक जाय आमची टेस्टिमनी. 7 वरां जालीं, 7 वरां 5 मिनटां मागणें केलें, मातशें प्रेज एंड वर्शीप केलें, 30 मिनटां, 35 मिनटां टेस्टिमनी.
आमची गोवायकी आमी दिवंक जाय कित्याक लोकांक जाय गोवायकी आयकोपाक. पीपल वॉन्ट टेस्टिमनीज. कशे भाशेन हांवें ते झूज हांव जिखलो, कशे भाशेन हांवें त्या परिस्थितीन हांव जिखलो. खूब लोक कित्याक येता जाणाय, खूब लोक कित्याक येता जाणाय, हांव तुमची खबर सांगना. तुमी येयल्यात तुमी आपलो बावट वाडोवपाक, पूण खूब लोक जो देवाचें उतर आयकता, खूब लोक जो रितीराक वेता, तांकां गरजो आहा म्हणून. तांकां कोणाचे दुडू जाय, पळय खूब लोक कितें करता जाणाय, ती केन्नाच इगर्जेक वचना, केन्नाच मागणे करपाक वचना, देवाचें उतर आयकोंक ना. आतां गरज येयली, मागीर तुजो सैतान येता, तांच्या मनान घालता, अरे बाबा वच इगर्जेक वच, इगर्जेक वच, त्या बायबल स्टडी जॉयन कर. लोक तुका म्हणटा, अरे भाव म्हज्या, भयणी म्हज्या, कितल्या दिसांनी येयल्याय, ये 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 ये. आमकां खूब खुशाल भोगली तूं येयल्या म्हणून, आतां आमच्या बायबल क्लासीक वो आमच्या इगर्जेन येयल्या म्हणून. तांकां थंयसर त्या बायलेक वा त्या मनशाक थंयसर ती येवंक ना, थंयसर आपलो बावट वाडोवंक. तिका थंयसर सैतानान धाडला कोणाक नागोवपाक, कोणाक चोरपाक, कोणाक थंयसर फसोवपाक. आयकतात म्हज्या भयणीनो? Are you listening what I'm saying? There are agents of Satan that are sent even in churches to deceive the people because ती फकत कसल्या मनाची ती? What does Psalm 119 verse 130 say? जोड मनाची. बुडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक साध्या काळजाच्या मनशांक खान उडयता. समजणी मेळटा. साध्या काळजाच्या, the simple people who are only hearing but not doing the word are being eaten by these people who are agents of Satan. ऐकतात म्हणजे बहिणीनो? Do you want to be fooled by agents of Satan or do you want to be wise? By Janina? Wise brother. जणे देवाचें उतर कितें म्हणटा, इंग्लिशीन सांगता. जेजू आपल्या शिसांक आनी आपल्या जो लोक ताजो पाटलावदार करता तांकां म्हणटा आनी इंग्लिशीन म्हणटा, put that scripture, हांव नकळो खंयसर बरयला तो. He says, be gentle like a dove but cunning as a snake. ही जेजूची उतरां. जो कोण ताचेर बावट जाता ताका सत मानता, जो ताजो बावटी आहा, जो शीस जावंक जाता ताका म्हणटा, बी जेंटल एज अ डव बट बी कनिंग एज अ स्नेक. हे कशे भाशेन जातलें? जेन्ना आमी उतर आयकता, त्या उतराची सजमणी आमकां मेळटा आनी साद्या काळजाच्या मनशाक आतां देवाची जाणवाय येता. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आणि जाणे म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, दिस इज लायक द होली स्पिरिट जस्ट वॉर्निंग एवरीबडी रायट नाव. हांव खूब म्हज्या बाकीच्या क्लासांनी हांव सांगता, आमी हे 2 स्क्रिप्चर घाल्या कित्याक हांव तुमकां हें सांगता आनी हें सांगपाक गरजेचें. मातुवाचो 24 विसवोर वड 4 आनी 11. Matthew chapter 24 verse 4 and 11. आमी नव्या करारान आहात. हो स्क्रिप्चर तरी स्क्रिनाचेर येतलो हांव जाणो. हालेलुया. थँक यू जीसस. 4 and 11. आनी पोर्तिपालोन जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फटयना जावं चोत्रायन रावात. मागीर फुडें 5वी 11 वड, म्हणला. 5वी 5वी वड वाट, 5वी वड 4 आनी 5 वाट. कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले
आणि जायत्यांक फटयतले. तुमकां कोणे फटोयना जांक चोत्रायेन रावात. हाचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो? जेन्ना जेजू म्हणटा तुका कोणूय फटोयना जांक तुमी चोत्रायेन रावंक जाय, हाचो अर्थ कितें? केन्ना आमच्यान चोत्रायेन रावंक जाता? जेन्ना आमकां देवाची जाणवाय मेळटा. ओळख आसा, जाणवाय आसा. The wisdom of God makes us alert, makes us alert to deceive us. आयकतात हांव कितें सांगता तें? Yes, brother. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. तुमकां Hallelujah. कोणे फटोयना जांक चोत्रायेन रावात, कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आपूण क्रिस्त म्हूण येतले आनी जायत्यांक फटयतले. जाणे म्हज्या भयणीनो, हो काळ असो जावन आसा. दीज लास्ट डेज, हो निमाणो काळ. आमी निमाण्या काळान आसा. हांव नको खूब लोक सजमता हो ना तो आमी आमच्या इग्रोज मातेर म्हाका 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 म्हणपाक पासून नाका. हांव फकत जो लोक कोणा कडेन पवित्र आत्मा आहा तांचेच कडेन उलयता. I speak only to spirit-filled people, not to religious people, not to people who are in religion. Dharmacha, they are in the spirit of religion, not those who have got a spirit of religion, those who have a relationship with the Holy Spirit. तांचे कडेन उलयत जाल्यार तांकां सजमणी मेळटली की we are in the last days. आनी ह्या निमाण्या काळार आमी चोत्रायेन रावपाक गरजेचें. कित्याक बरेच लोक येतले. They will come as wolves in sheep clothing. तुम्ही समजा कितें म्हणटा तें? भायल्यान दिसतले कोण ते? मेंढरे, पण भितरल्यान आसात ते कोले. Are you listening what I'm saying? They are wolves on the inside, but outside they are in sheep clothing. आणि आमकां आमी चोत्रायेन ना म्हणून, आमकां देवाची जाणवाय ना म्हणून, तें उतर आमी पाळिना म्हणून, आमी खरेपणी साद्या मनाची आहात म्हणून अजूनय आतां जे येतले खरेपणी कोले आपले स्वयं भायल्यान आपले रूप आच्या मेंढराचें घालून आमकां ते खातेले, आमकां ते फटयतले. Is everyone with me in this class? सगळीं हात म्हाका आयकतात? Yes, brother. होय brother. होय. बरें, 11वी ओळ वाचुया. 11वी ओळ वाचुया. Sister Flavia exchange. सोबार खोटे प्रवादी उपरासतले आनी जायत्यांक फटयतले. हाचो अर्थ कितें? सोबार खोटे प्रवादी उपरासतले आनी जायत्यांक फटयतले. एक वस्त आमच्या मनान आमी धरपाक गरजेची. हांव तुमकां आयज पवित्र आत्मा एकदम सादेंच वस्त शिकयता, पण कितें is teaching something very beautiful. I also had not prepared for this, what I'm sharing right now. हांवें प्लॅन करूंक ना. फकत पवित्र आत्मा हे म्हाका शिकयता आमकां चोत्रायेन रावपाक. जाणा म्हज्या भयणीनो, हो काळ जावन आसा असो जेन्ना खूब फोटींग प्रवादी उपरासतले. पळय जाणय सान पावलून गालेस्कारांक सांगलें कितें जाणय? जेन्ना ताणें देवाचें उतर शिकयलें, ताणें देवाचें उतर परगट केलें, ते सगळे फुल्ले. They immediately got changed. They immediately came in the spirit. तांची जी कुडीचें आसलें तें सगळें पयस जालें. And now they were in the spirit. मागीर गालेस्कारांक तो एफिसीत गेलो, हांगा गेलो, कोलस्कारांक गेलो, दुसऱ्या गांवांनी गेलो. जेन्ना तो पुत्तून येयलो गालेस्काराक, ताणें पळयलें की हो लोक जो तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो, ताणें पवित्र आत्म्याक सोडलो आनी आतां धर्म करूंक लागले. They started doing religion, back to the old religion.
तुम्ही आयकता ना कितें सांगता ते? Yes, brother. बरें, let me put the scripture. गालेस्कारांक आ विसवोर 3 तांकां कमेंट्स करया. Galatians chapter 3. वाचूया. अक्कल नासलेले गालेस्कारांनो, अक्कल नासलेल्या गालेस्कारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केला? कुर्सार मारलोलो जेसू क्रिस्त तुमचे दोळ्या मुखार निवळ चितारलोलो तर आसा. एक मात तुमचे कडच्यान हांव जाणो जावंक सोदतां. तुमी घेतला तो पवित्र आत्मो समूर्त फॉर्मायता ती कामां केल्यांत देखून घेतला. वो तुमकां परगटल्या ती बरी खबर तुमी भावार्थान मांडून घेतला देखून देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवी जिवीत सुरू केलें. तेंच तुमी आतां कुडीचे शक्तीन सोपून सोदतात. इतली तुमची मोत उरली. इतल्यान वर्त्या देण्याचो तुमकां मेळ्ळा तो अनुभव सगलो फुकट गेलो काय? तो सगलो फुकट गेला जावन नजो. देव तुमकां सुभापणान आपलो आत्मो दिता आनी तुमचे मोदें विस्मिता करता. तुमी समर्थीचे कामांत करतात देखून तो अशें करता जायत. वो तुमकां परगटला ती बरी खबर तुमी भावार्थान मांडून घेतला देखून जेजू कारगांव Praise पोतून God. वाचूया, पोतून पडूया. पहिली वड वाचूया. हें जे आमी उतर वाचतना न्ही आमच्या अशे भाशेन वाचूंक जायना बाय जोनीना. अक्कल नासलेल्या गोलेस्कारांनो, पळय कशे भाशेन सांगता तो हांगा. अक्कल नासलेल्या गालेस्कारांनो, तुमकां कोणें मोत्र बी केलां? कोणें मोत्र बी केलां म्हणजे तुमकां कोणें पिशे केल्यात, कोणें तुमकां लाडू केल्यात. अक्कल ना तुमकां? अक्कल ना तुमकां गालेस्कारांनो? तुमकां कोणें मंत्र बी केलां? हू हॅज मेड अ फूल आउट ऑफ यू? तेजे फुडें तो कितें म्हणटा? कुर्सार मारलेलो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्या मुखार निवळ चितारलोलो. चितारलोलो तर आसा. चितारलोलो. म्हणजे कितें? ह्या गालेस्कार लोकांनी जेजू कुर्सार मोडटा तो पडूंक नासलो. कित्याक ते गालेस्काराक हाडले, ते टर्कीन हाडले. जेजू खंय मेल्लो? इस्रायला गांवांत कॅल्वरी इस्रायल. थिंचर मेल्लो जेरुसलेम. पूण हे गालेस्कारान कितें पडले? पळोवंक नासले. पूण जेन्ना पावलून तांकां उतर शिकयल्लें, जेन्ना तो तांकां शिकयतालो ताच्या उतरा वरवीं ते उतर ते आतां भितर घेताले आनी ताच्या मनान तांकां दिश्टी पडटालें की कशे भाशेन जेजून कुर्सार आपलें रगत वारयलें. By the preaching of the word, they could imagine that Jesus was killed on the cross. म्हणजे पावलू तांकां आपल्या उतरांनी शिकयतालो आनी तांच्या मनान ते आतां पळयताले की जेजून तांच्या पातकांक लागून कितले कोश्ट भोगले ते. सोजमतात म्हज्या भयणीनो, तुमी सोजमल्यार कितें सांगूंक सोदता न्ही? Yes, brother. There are things that you cannot see only with your physical eyes. The word of God will open your vision, open your spiritual eyes to understand not just the word, not just the text, not just the letter, but the spirit behind the letter. मी सोजमल्यार कितें सांगूंक सोदता न्ही? जो कोण फकत आपले भटा भाशेन जेजू जेजू
कितें वाचलां तें ज्या भशेन लोक तेर्स कोत्ता हे वाडा बिश्ट बिश्ट बडबड्यान तेर्स कोत्ता नियाळ करिना तें उतर जें उलय. There is no point in praying something if you are not able to see the spirit behind what you are praying. हांव खूब वस्तू आतां ह्या वेळार उलयता आनी तुमकां म्हाका दिसता कापस्ताद ना म्हाका विचारपाक आनी तुमी म्हणटा आतां 10 मिनटां काबार करया चले मागणी करया आमकां आतां जेवणाक वचोंक जाय. हांव ज्यो वस्तू ह्या वेळार उलयतां एकदम डीप उलयतां. You cannot look at the word literally from the Bible. You have to look at the spirit behind that word. समजलें हांव कितें सांगता? Is everybody in the class with me? Yes, brother. Yes, brother. ह्या घालेसकारा लोकांनी जेन्ना पावलून तांकां उतर शिकयल्लें तेन्ना त्या लोकांनी तांचे 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 आत्मीक दोळे उक्ते जाले. Their spiritual eyes were opened. They were able to see Jesus on the cross. आणि ताणें पवित्र आत्मो अनुभवलो, देवाचो मोग अनुभवलो आणि ते आतां देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागले. पूण पावलू गेलो उपरांत ताचे कडसून गेलो उपरांत ते पोत्तून त्या शेणान गेले. They went back to the pigsty. They went back to religion. आणि हांव कित्याक अशें म्हणटा कित्याक आमी कोरेजमाच्या वेळार आसा आनी हांव कितें म्हणटलो थोड्यांक अपमान जातलो पूण तुमी आयकात. तुमकां कापस्ताद हांव जे ह्या निमाण ह्या क्लास काबार जावचे आनी कितें म्हणटलो तें तुमी तयार आहात आयकोपाक? आर यू रेडी टू लिसन? Yes, brother. सगळीं तुमी आयकूंक तयार आसात? होय. Yes, brother. आयकात. आमी कोरेजमाच्या दिसांनी आसा. बुधवारा दीस शुक्रार दीस कितें आसता? खुर्साची वाट. वाट. आणि खूप लोक या खुर्साचे वाटेन वेता. तांकां समजता आमी कोरेजमाच्या जेजू बरोबर आमी खुर्साचे वाटेन वेता. स्टॉप दिस रिलिजन. Stop this religion. You're not supposed to walk the cross with Jesus. जेसून तुका सांगला आणि म्हाका सांगला कितें? कितें सांगला ताणें? No. ताजो खुरीस उखलपाक, ताज्या खुर्साचेर आमी नियाळ करपाक, वा ताणें तुका सांगला तूं तुजे खोशेची वाट सोड, तुजो खुरीस उखल सदांकाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. होय की ना? होय. Yes. म्हज्या भयणीनो तुमी म्हजे कडेन उलोवंक तयार ना जाल्यार हांव बंद आतांच करता. हांव विचारता तुमकां एक प्रश्न विचारता. No, brother, this is देवान truth what you सांगला are जेजून speaking. सांगला आपल्या खुर्साचे जो खुरीस ताणें उखललो 2000 वर्सां त्या खुर्साचेर नियाळ करपाक ताणें सांगला तुका? ना. ताणें कितें सांगलां तुका? आपलो अरे, खुरीस उखल. जो तुजो खुरीस खुरीस म्हाका घे देवान आनी दिलो, उबार. म्हज्या सोरीच्या बापान म्हाका खुरीस दिलो, तो हांवें उखललो आनी त्या खुरिसा वरवीं हांवें उखलून त्या खुर्साचेर मरोन हांवें तुमकां सरवण दिली, हांवें तुमकां सुटका दिली, हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिलो. आतां तुजें काम जावन आसा तुजे खोशेची वाट सोडून तुजो खुरीस उखलून जेजूच्या फाटल्यान वचपाक, ताज्या खुर्साचेर नियाळ करपाक न्हय. No. You're wasting your time going to the way of the cross. You are only doing religion. देखून हांवें तुका पयलेंच सांगलें तुमकां अपमान जातलो म्हणून. पूण आमी खुर्साची वाट कोत्तेल्यान धर्म कोत्तेल्यान हांव बुधवारा दीस गेली, हांव शुक्रार दीस गेली, खुर्साचे वाटेन गेली. What about carrying your own cross? What about denying yourself? What about dying to yourself? ताणें म्हज्या भयणीनो धर्मान आमकां पयस वेल्यान जेजू कडसून. The religion has taken us away from an intimacy with Christ. Religion has taken us away from a relationship with the Holy Spirit. Only to do religion and to feel good. आमी इगर्जेन गेले आमी करता. तिमी गाली उठल्या हांव. तिमी गाली उठल्या हांव. माग आमचे पासून तुज्या खुर्सान by your holy cross you have redeemed the world. ताणें म्हज्या भयणीनो ह्या निमाण्या काळार हांव हात जोडटा तुमकां, हात जोडटा.
देवाचें उतर शिकात, देवाचें उतर पाळून कमेस करात. That जे उतर तुम्ही आयकतात, learn to be a doer of that word. Die to yourself. Religion is easy, but to practice that word will mean to deny yourself. To practice the word will mean denying yourself. To obey the word of God, you have to deny your flesh. Hallelujah. 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 या निमाण्या काळात आयज आमचे सांगता तुमकां तुम्ही ताजेर आयज नियाळ करात. आयज न्हिदचे आदीं हांवें शिकयलां. आतां हें शिकयलां, आतां युट्यूबाचेर धाडपाचें युट्यूब, पण आयकता आयकोनी अशें आमी चिंता. पोत्तून आयकात. Listen to what the Holy Spirit spoke today's teaching. Listen to it again. And तुझ्या काळजाक हे निबोरकालीज, hardened of heart, this stubborn spirit, आयकोलें सोडलें, आयकोलें सोडलें. खूब रितीराक गेला, बुधवाराचे आयताना हे केलें, हे सोडलें, हे प्रिचिंग केलें, हे उतर धाडलें, हे कोणाक फॉरवर्ड केलें, हे युट्यूबाचेर धाडलें. हे आमी करपाक, हे आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम करपाक एकदम आमी सोदता व्हडलें काम केलें. ना, यू हॅव डन नथिंग इन द किंगडम. टू रियली बी अ डिसायपल इन द किंगडम, जेजूचो शीश जावपाक आमकां जाय आमच्या खोशेची वाट सोडूंक. आमचो खुरीस जेजूचो खुरीस न्हय. Don't carry Jesus' cross. He carried his cross and he won the victory on that cross. No need to go on the way of the cross. Go on your cross. Carry your cross. जेजू इतलो खुशाल जातलो, स्वर्गीचो बाप इतलो खुशाल जातलो. तू दोन करीत जाल्यार he will not be pleased. That will be religion. That will only will shed a tear. थोडे मातशें दुखां येतली. हा, जेजू तू मेलोय. तितली नाटक जातले. घरा वयतल्यार तुम्ही आनी मागीर टीव्ही पळयतल्यार. ही नाटकां बंद करात. Learn to carry your cross. Learn to carry your own cross daily with a smile, with a joy. Take that cross with joy, because Jesus took his cross with joy, because he knew that you and I would be saved when he carried the cross and won victory. तुझ्या खुर्सावरवी तू कितल्या जाणांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दितले. When you carry your cross, you will bring so many people into the kingdom. तुमकां बरें लागोंक ना, सोडात. आयज हांव बंद करता. थँक यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. No, brother, that is the truth what he spoke. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. I don't attend, brother, this session of the cross. नो प्रॉब्लेम बायजी. वचो नाही जाल्यार तुजो खुरीस उखल तूं. खुशालकायेन उखल. Yes. Amen. With joy, with joy. But somebody's life is going to change when we carry our own cross. Amen. 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 फायनल प्रे करूया आमी. खबर करूया. Yes, Sister Flavia is doing. Oh, brother, yes. मोगळा बापा, एक खोर शिकवण तुवें आमकां दिली आयज बाबा, जी ह्या निमाण्या काळांत जी आमी आसा, त्या काळांत आमी कशें जियोचें तें तुवें आमकां आयज उगडापे केली. वय बापा, तुवें तुजे वावराडी धाडून आमकां तुजें उतर परगोट केलें आनी आमकांय तुजे पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलें. हो पवित्र आत्मो सदांच आमचे लागीं उलयता, आमकां शिडकायता. तुजें उतर पाडूंक तो आमकां आदारूय दिवंक सदांच तयार आसा. पूण आमी जायते पावटी तो आवाज आयकोनासल्या भाशेन करून आमी तुज्या उतराक पाळो दिनात.
आनी जेन्ना आमी तुज्या उतराक पाळो दिना तुजो ताळो आयकोनात आमकां आयज गमन आयलां की पवित्र आत्मो आमचेशी उलोवंक बंद जातलो आमचीं काळजां निबोर करुणा जावंक तूं आमकां शिरकायता आमचीच खुशी कुशीन दवरून आमच्या कुडीच्यो वंडावण्यो दोमावून दवरून आमचो खुरीस सुबारूंक तुवें आमकां आयज उगडास केला आनी तुका पाळो दिवन जायत्या दुसऱ्यांकूय तुजो उजवाड आमी दिवंक पावतले दुसऱ्यांकूय तुज्या राज्यांत हाडूंक आमी पावतले पवित्र आत्म्या खरेपणी ही शिकवण आमकां एकदम गरजेची आमी चुकतांव आमी तुका खोंत दिवंक पावतांव जायते पावटी पूण आमी आयज जावन आमी वावुरतले आमी तुजो ताळो जे आयकोतांव ते आमी खरेपणी पाळूंकूय आमी आयज चिंत्तांव आनी हें करूंकूय आमकां तूं आदार दी तुजी कृपा दी दुनिया हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन Amen. Amen. Amen.